नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 10 मार्चाक लागिल्ली वेंचणूक आचारसंहिता सोंपली। वेंचणूक आयोगाचो निर्देश। PWD महापालिका पालिका स्मार्ट सिटीच्यो मंगळारा मुख्यमंत्र्याचे हजेरेंत म्हत्वाच्यो बसका। मगो गोवा सुरक्षा मंच आपाचे एक्कान एक उमेदवार पडले। आता कोण दिता चॅलेंज, कोण लागलो फुडले तयारेक। आपाक मात अजूनय EVMचेरच दुबाव। नेहरूचे पुण्यतिथीक काँग्रेसींत राजीनाम्याची अवकळा। राहुलाच्या राजीनाम्या उपरांत प्रदेश अध्यक्षांचे एकार एक राजीनामे। राहुल फाटी सरूंक ना तयार, CWCचो न्हयकार। गोंय मुक्ती झुजांतले ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक मोहन रानडेक उपचारांक जाय अर्थीक आदार। रानडे झुजता कॅन्सरा कडेन, बरे मागपी मागतात मुख्यमंत्री निधींतल्यान आदार। सोनसड्यार कोयराच्या डंपाक निमाणे उजो, धुरान घुसमट। 6 फायर ब्रिगेडीचे झुजा पावड्यार यत्न, डंपाक भितर मेरेन उजो। म्हयनोभर उरूं येता सोनसड्याच्या नांवान राजकारण। आणि मुरगांवचे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष मंत्र्याच्या आदेशान साल्वार। अपिलेट शार उदरगत मंत्र्याचो इतिहासीक निर्णय। वेंचणूक अधिकाऱ्याचो निर्णय घुवडायलो। मंगळारा DMA काडटा आदेश। धा मार्चाक लागिल्ली लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता सोमारा सोंपली। वेंचणूक आयोगान निर्देश दिलो। 80 दिसांच्या आचारसंहितेत पावसा आदली कामां आडकल्लीं। मंगळारच्यान सरकार, पंचायत, पालिकांनी कामाचें प्लानिंग सुरू। PWD मंत्री, महापालिका आनी स्मार्ट सिटीच्यो मंगळारा बसका। मुख्यमंत्री आसतलो। पणजे वेंचणुकेंत स्मार्ट सिटी वेल्यान बरोच वाद जाल्लो। स्मार्ट सिटीचेरय मुख्यमंत्र्यान मंगळारा बसका आपयल्या। मान्सून तेंकलो। मार्चांत लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागिल्ली। नवी टेंडरां, वर्क ऑर्डरी आडकल्ल्यो। सोमारा वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता काडली। PWD धरून पालिका, पंचायतीची कामाक मंगळार सावन धांवपळ। कोड सोंपलो, कामां सुरू। आचारसंहितेक लागून पावसा आदली कामां आडकल्लीं। सोमार सावन आचारसंहिता सोंपली। पावसा आदल्या कामाचें प्लॅनिंग सुरू। PWD मंत्री पावसकाराचें मंगळार सावन बसकांचें सत्र। महापालिकेन स्टँडींग कमिटीची मंगळारा आपयल्या बसका। गार्बेज कलेक्शन, पावसा आदल्या कामांची प्लॅनिंग जातलें। स्मार्ट सिटीची बसका मंगळारा आपयल्या। मुख्यमंत्री आसतलो। आणि जे MDR रोड आसा, पोर्ट वॉल, गटर्स, जी प्री मनसून जी कामां आसा ती आमी कंप्लीट करपाक पयलीं आमी प्रिपरेशन घेतलें। प्रत्येक मनशाक दिसाक 170 लिटर पावोवपाचें काम जें आसा तें आमी रोखडेंच फाल्यांच्यान प्रयत्न चालू करतले। आनी वर्स भरा भितर म्हणजे 12 म्हयन्या भितर लोकांक प्रत्येकाच्या घरांत 170 लिटर निवळ उदक लोकां कडेन पावोवपाचो, जें पर हेड। पत्रादेवी पर्वरी हायवे रुंदीकरणाच्या कामाचो लोकांक त्रास जाता। पावसांत लोकांचे हाल जावंक शकतात। कॉन्ट्रॅक्टर सुरक्षेचे उपाय पाळिना म्हण मंत्री पावसकर चाळवला। चालू आसा काम। पत्रादेवी टू कोलवाळ, कोलवाळ टू पर्वरी हें काम आमी फर्स्ट प्रायोरिटी घेतलेलें आसा। आनी आमी तांकां फाटल्या दिसांनी उलयले निर्णय आतां आमी परतून फाल्ली पर मिटींग दवरल्या तेजे खातीर। लँड एक्विजिशन, जमनीचो विशय खूब आसा। पयली पॅकेज जी आसा तो जमनी सुटला। दुसरी पॅकेजीक जमनी विशय आसा तो आमी बाब रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटेकर आमी इनवायट केला। तशेंच बाबू आसगांवकाराक इनवायट केला आनी बाकीचे सगळे ऑफिसर। सेफ्टी आमी सांगला, सायनींग आतां खंय खंय लोड आतां त्या नॅशनल हायवेचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, म्हणजे खंय एक्सिबिशन बिशन चालू आसा, खंय खंय डेंजर आसा थंय सायनींग तुमी लाया, बाबा हांगा डेंजर आसा रातचें हें तुमी सांगलां। आनी जंय जंय खड्डे पडले थंय रोखडेच पोटवल मारून काडा। दर वर्सा आचारसंहिता नासतनाय पावस तेंकलो तरी पावसा आदली कामां सोंपनाशिल्लीं। अंदू 3 म्हयन्याच्या आचारसंहितेन दुश्काळान तेरावो। सरकाराचो कारभार धुकलता म्हणल्यार मान्सून तेंकलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मगो गोवा सुरक्षा मंच आपाचो एकलोय उमेदवार गोंयची पोटवेंचणूक आनी लोकसभेचो सीट जिखूंक पावलो ना।
विचारल्यार मोगेचो उमेदवार अध्यक्ष दीपक म्हणटा मोगोंतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या आमदारांनी राजीनामे दिवन परत जिखून दाखोवचे. वेलिंगकाराचो GSM लागलो ZP पंचायत नगरपालिका वेंचणुकांचे तयारीक. आप मात अजून EVMचोच दुबाव घेवन बसला. पोटवेंचणुकेक आनी लोकसभेचे वेंचणुकेत मगो, गोवा सुरक्षा मंच आणि आपाचो एकलोय उमेदवार जिखलो ना. या पक्षांच्या प्रादेशीक फुडाराचेर प्रश्नचिन्हांची चर्चा चालू आसतना आमी तिनूय पक्षांचे मुखेल्यांक गाठले. मगोची बीजेपीत गेल्ल्या तांच्या दोगा आमदारांक परत जिखून येवपाची चॅलेंज मगो खंय कोणूच सोपोवंक शकना. तुमकां अशें दिसता की तुमी इलेक्शनाक रावन बीजेपीच्या अगेन्स्ट चूक केल्या अशी? ना 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 कित्याक चूक केल्या? ना जाल्यार इतलें घडचें नासलें न्ही की तुमच्या कितें घडना तर तशें फक्त डिफीट जाला 56 मतांनी डिफीट जाला. हय आनी कितें घडलां? ना मंत्रिमंडळांतल्यान मिनिस्टर काडलाय. काडलें म्हणजे मंत्रीपद ही सदां मेळना न्ही, पक्ष सदां आसता. चूक कांय जावना. आमचे प्रादेशीक पक्ष आमकां फुडें व्हरूंकूच जाय. कॉन्स्टिट्युएन्सी 10 ते 15% वोट आहा. एटलीस्ट 15-16 कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी दॅट कॅन डिसायड. दॅट इज अ डिसायडिंग वोट तेमचे कडेन आहा. कार्यकर्त्याक अपील करता की तांणी भांगारून शेवटी हे जावचें न्ही, आबूज जावचें न्ही. परत एकदा नेटान काम मगो पक्षाचे चालू करपाचे प्रयत्न हे MG कमिटीच्या प्रयत्न आसतले, मगो पक्षाचे आसतले. हेजे पयलीं खूब जाणी प्रयत्न केले MG सोंपोवपाची आनी आजचो प्रयत्न भाजपान केल्लो आसा. पण भाजपा तातूंत यशस्वी जावना. हांव ते 2 आमदार पळय फुटून भाजपात गेल्या ताका आव्हान करता तुम्ही राजीनामो दिवन निवडून येवन दाखोवचे म्हणून दुसऱ्या पक्षाचे बीजेपीच्या तिकिटाचेर. हय त्यांच्या तिकिटाचेर ते निवडून येवपाक शकनाशिल्ले. ते MG पक्षान रावन निवडून आयले. निवडून येवंक शकनाशिल्ले नाल्या सगळीं जाण ते निवडून आयल्या आनी आमी भाजपावाले म्हणून भिलयतात. आणि खरे भाजपावाले जातले जाल्यार त्या दोगांनी राजीनामो दिवन निवडून येवचे. फक्त सत्ता भोगपा खातीर हेवटेच्यान तेवटेन उडयो मारल्या ताका एकूच लोक चिंतयतले. वेंचणुके उपरांत गोवा सुरक्षा मंचान मडगांवात चिंतन बसका घेतली. येता ते जिल्हा पंचायत, नगरपालिका आणि पणजी महानगरपालिकेची वेंचणूक लडोवपाचे मंचान थारायला. तांकांय घडे EVMांचेर दुबाव. की पणजेन जी आमकां मतां मेळ्ळीं 500 ती खरें म्हणजे 500 आसूंक शकना आमकां मतां. आमी विन जातले अशें आमी हें करताले अशें न्हय नेसेसरली. विनेबिलिटी कडेन येवंकूय शकताले आमी. पण ही जी जाली तें आमकां मिस्टिरियस दिसता. ग्रावंड लेवलचेर आमकां कार्यकर्ते जाय आनी म्हणून ZPचें इलेक्शन आसा 20 DU आसा. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जें आसा पणजेचें ताजी इलेक्शन्स DU आसात ती इलेक्शन्स आनी ग्रामपंचायत इलेक्शन्स ही सगळीं लडोवपाचें अशें मे वॉट कम. आमकां सीड रोवपाचें आसा, आमकां बी लावपाचें आसा. गोवा सुरक्षा मंचाच्या नांवान स्वच्छ राजकारणा कडेन अशा प्रकारचे आमकां संदेश दिवपाचो आसा. आप मात अजूनय EVMांचोच दुबाव घेवन बसल्यात. देशान जें कितें चल्लां ताचेर जर भर घातलो जाल्यार बरोचसो दुबाव त्या मिशिनाचेरय येता. हें आज आमकां म्हणपाक हरकत ना. चड करून कित्याक अशा वाठारांनी जंय आमकां वोट पडोंकूच जाय आसलो त्या वाठारान आमकां वोट पडलेलो ना. बरें तें आसूं, तें आमी नॅशनल लेवलाचेर आमी तो इशू घेतले. लोकांचें कितेंय कंपल्शन आसून तांकां वोट आतां तरी घालपाक. पण ह्या फुडें लोकां पर्यंत आमी पावून सांगचें पडटलें कशे भाशेन दोगूय मेळून लोकांक फटयताले ते. आनी हाजे वयल्यान एक फुडें दुसरी दिशा आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. चड करून द यूथ, तरूण पिळगी जी आसा, दीस इज बिकॉज ऑफ देअर फ्युचर. तांच्या फुडारा खातीर तरी हें आमकां करचेंच पडटलें. आनीक युथान जर आमकां स्विकारलें आनी आमी सांगता तें जर तांकां पडलें जाल्यार चेंजीस जावपाची शक्यता आसा. ह्या धोरणाचेर आमी फुडें वयतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नेहरूच्या पुण्यतिथीक काँग्रेसींत राजीनाम्याची अवकाळा. लोकसभा विधानसभा वेंचणुकांनी यथिश्ट मार आनी हार खाल्या उपरांत राहुल गांधी शस्त्र सोडून मेकळो. ताचे फाटल्यान अमेठी धरून महाराष्ट्र, कर्नाटक, UP, ओडिशा सारकेल्या राज्यांनी राजीनाम्याचे सत्र सुरू. राहुल राजीनामो फाटीं घेवंक कसोच तयार ना. 5 वर्सांत दुसरो राजीनामो. CWC मानून घेना. I think what has happened today, well, he is the leader of our party and I don't endorse this opinion that he is totally responsible for this. The entire team
in various states which is performing, and it is the collective responsibility of all people like us who are heading the party at various states. So I think we ought to, and I begin with me, that we submit our resignations collectively to the Congress President and let him take a call about whatever reshuffle or changes are to be made. We fully authorize our Congress President to take a call on this. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन सोमारा पणजे काँग्रेस हावजात आदलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूची 55वी पुण्यतिथी पाळ्ळी. आमदारा बरोबर काँग्रेसीचो नवो लोकसभा खासदार फ्रांसीस फार्दिनांद नेहरूक आर्गां ओंपलीं. पुण्यतिथीकूच नव्या खासदाराचो सत्कार. काँग्रेस कमिटी त्याच्या पुण्यतिथीक त्याची याद करतात. पूण बीजेपीची आयडियोलॉजी, बीजेपीचे विचार तांकां तो इतलो त्रास जाता अजुनूय. जेजी मरण वतकर सुद्दां ताका मारपाचे प्रयत्न बीजेपी कडल्यान अजुनूय चालू आसा. आनी सो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी would like to thank everyone from the Goa who has supported us, and sir, congratulations. Now, Saban muje South Goa. Zani maka niwdun along sound sotta. Whatever I'll do, that will be in the interest first of South Goa. Aiz maka lokan niwdun diun, aiz haंव leader जालो. सगळे MLA जे मुझे कापसात वावुरले, आमचो डिस्ट्रिक्ट सगळे काँग्रेसमॅन तांकां लागून म्हाका जोईत मेळ्ळें आसा. केवी कमर्शियल ब्रेक. गोंयच्या मुक्ती झुजांत म्हत्वाची भूमिका आशिल्ले ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक मोहन रानडेक उपचाराक अर्थीक आदार जाय. 89 वर्सांचे रानडेक कॅन्सर जाला. आतां मेरेन कांय बरे मागप्यांनी उपचारांचो खर्च उखल्लो. मुख्यमंत्री आधार निधींतल्यान फुडलो आधार चालू दवरचो म्हूण स्वामी विवेकानंद जीवन ज्योत संस्थानान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक पत्र बरयलां. रानडे सध्या पुण्यात कॅन्सरा कडेन झुजतात. 14 वर्सां पोर्तुगीजांच्या जेलीन रावन 1955 ते 1969 14 वर्सां जेलीन थंय रावन सुटका करून आयिल्ले मोहन रानडे हे 1929 जन्माक येवन ह्या वर्सा तांकां 90 वर्सां जाता. आतां तांची आरोग्य तितलें बरें ना. तांकां खूब हॉस्पिटलांत घालचें पडटा. तांणी आमच्या खातीर गोंयच्या झुजा खातीर हांगा येवन झगडून 1955 पोटाक गुळी घेवन पोर्तुगीजांच्या त्रास सोसून ताणें गोंयच्या लिबरेशना खातीर इतलें केलें. आतां ताका आमची गरज आसा म्हणून आमी ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट फ्रॉम पुना तांची सेवा करता. तांच्या खातीर आमी गोवा गव्हर्मेंटाक एक लेटर दिवपाचें आसा asking for financial support and help for this gentleman. आणि ह्या वर्सा very importantly 1969 ते 2019 50 वर्सां ताजे सुटकेक जाता. इट इज अ रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक आनी लोकांक टू एक्सटेंड युअर हेल्प टू दॅट मॅन who came all the way from Maharashtra to see that Goa got liberated. सोमारा सोंसोडो पेटलो. दाट धुवराचे ढग, नजर मारीत थंय धुंवर. भर गिमात डंपान पेट घेतला. 6 फायर ब्रिगेडी उजो पालोवंक परत परत सोंसोड्या ट्रिपी मारताल्यो. उजो खंय भितर मेरेन पेटला. भायल्यान पालयलो तरी भितर धुमसत पेटत उरपाचो. म्हयनोभर सुद्दां पेटत उरूं येता. त्या वाठारांतल्या लोकवस्तींतल्या लोकांची घुसमट आनी हाल. संसड्या वेल्यान आतां राजकीय आरोपय सुरू जाल्यात. 100 गाडयो आहाय सध्या. 100 गाडयो म्हणजे उदक हाडून भरून मारताय. काय मात्र ते हेजे सिच्युएशन सांगूंक जायना. हें काडलें बघा जोर असोच रावता तो. हे काडना जाल्यार 5-6 दीस, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 म्हयने देखून धुंवर चालू आसतलो.
शॅडो कावन्सिलान पालिकेच्या कारभाराचेर फोग काडलो. म्युन्सिपालिटीन सिरियसली स्टेप्स घेवपाकूच जाय आनी आज न्ही हे फाटली कितली वर्स फाटी जावपा आशिल्लें हे वयल्यान दोंगर वाडपा दिला. आतां आमच्या फाटल्यान दिसती पडटा पळय कशें करून वाडलो आहा तो प्लास्टिका वयल्यान डांप करून आनी वयर वाडला. डंप हलोवपाचेर पालिका विचारूच करीत उरली ते वटेन पेटलो उजो. एक्चुअली आमचें काम चालू आशिल्लेंच न्ही. एज आय ऑलरेडी मेन्शन अर्लियर दीस वॉज सपोज टू बी कवर्ड and then after monsoons it was supposed to go for bioremediation, for which site everything we had identified. So this fire is quite unfortunate. We'll take care that such things don't repeat in future, and of course we need to do all kind of brainstorming that it warrants so. आता सोनसड्याच्या नावान राजकारण सुरू जाला. तुमचं बरें काम जालें क्रेडीट घेताय आनी एक आमगे सावथान क्रेडीट घेताय म्हणटा ते गोवा फॉरवर्ड. आज म्हाका सोप हेच क्रेडीट कोण घेता तो आमगे सगळे लोकां उज्या धुंवर खावपा पडलो. आज ऊज पावलो तो खंय थंय तो ऊज पावलो ना. आतां आय हॅव कॉन्टेक्टेड द चीफ मिनिस्टर. हांवें तागे PA फोन मारला आनी सांगिलां एटलिस्ट वाया हेलिकॉप्टराचेर उदक मारूं मेळटा जाल्यार चोय हें उदक पालपा ना हो ऊज पालपा ना. फुडें 8 दीस पालू ना. 8 days continuously फायर ब्रिगेड आहलोली ऑन सायट. Today 5 fire brigades are required on site for the next 8-10 days. Government has to take steps. आमगे लोकां suffering जाता. So we might have to even evacuate people if required. हो इश्यू पडे हा तो सॉल्व जावपाकूच जायो आनी तो सॉल्व जायना जाल्यार हें प्रॉब्लेम जातले. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. मुरगांवचे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष सालवार अपिलेट शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान निर्वाचन अधिकाऱ्याच्या निर्णया आड इतिहासीक निर्णय दिलो. नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार आणि उपनगराध्यक्ष शशिकांत परबाट 3 म्हयन्या आदी अविस्वास थाराव हाडिल्लो. वेंचणूक अधिकाऱ्यान दोगांकय देंवयल्ले. ताका दोगांनी शार उदरगत अपिलेट मंत्र्या मुखार आव्हान दिल्लें. वेंचणूक अधिकाऱ्याचो निर्णय घुवणावपाचें काम मंत्री मिलिंद नायकान केलां. DMA मंगळारा आदेश काडटा. 12-0 वोट्स जाल्ले चेअरपर्सनाचे. म्हाजे अगेन्स्ट 12-0 जाल्ले. एक्चुअली 13 जावपा जाय आसले जाल्यार एक ऑर्डर दिली तांच्यांनी की चेअरपर्सन हॅज बीन रिमूव्ड म्हणून. मागीर हांवें ते अपील घातली. रिविजन ऑफ ऑर्डर UD मिनिस्टरा फुडें घातले हांवें. तेन्ना आयज ताजे हियरींग काबार जावन आयज ऑर्डर मेळ्ळी म्हाका की ती जी प्रिसायडींग ऑफिसरान जी पळय ऑर्डर दिल्ली इट इज रॉंग एंड इट हॅज बीन सेट असायड. तशेंच वायस चेअरपर्सनाची जी आसली ती रॉंग आसली. ताची ऑर्डर आसा ती सेट असायड केल्ली आसा. सो फ्रॉम टुमोरो आय एम सिटींग देर ऑन अ चेअर. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.